Sogliet forin soltantuca, Tista fatolu decada, Calzam te utga sota, Aicia disace sul curso, Tuca goniate pejoita, Son coștani soltantuca, Uschia din sotatuca, Cușan onat sotatuca, Soliet corin sotatuca. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुका जेसू करपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेटयता देवाक दिनवासून अनिता फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया. आयज सोसायटी ऑफ सेंट विन्सेंट द पॉल आयज बागून विन्सेंट पावलाची परब मनयता आनी खेरीत भाशेन तांचेय पासत तांच्या वावरा पासत आनी ज्या गरिबांक ती आदार करतात त्या सगळ्यां पासत आमी मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी सगळ्या गरिबांक देव आपणाची मजत पावूंक देवा लागीं मागुया. भाव भयणीनो, आयज ही मिसाची भेट सुरू करचे आदीं खेरीत भाशेन देवाचे उपकार आठोवया. कित्याक कालच्या दिसाक जायतीं बरेपणां देवान आमकां फावो केल्यान. काल आमी नांव घेवन आमचे TCP मिनिस्टरा पासत आनी चीफ मिनिस्टरा पासतूय मागलोलें आनी त्याच बरोबर तुमी काल सायबिणीक गेल्यात तेन्ना जायत्या जाणांनी सायन मारल्या आनी कालच्या दिसाक हो काय बरोसो न्यूज आमकां सद्याक पासून आयिल्लो आसा. जे लँड डिवेलपमेंट एमेंडमेंट्स काडलेले ते स्क्रॅप केल्यात. तेच बरोबर 16B म्हणून जे TCP नोटिफिकेशन काडलेलें पयलें जाचे वरवीं जायते निसणटोन जातालें तेंय बीन आतां फाटीं घेता म्हूण आमकां सांगलां. ह्या पासत देवाक खेरीत भाशेन आर्गां दिवया. आमच्या गोंयांक ही एक बरी खबर. तर हें बरे भाशेन जावंक आनी तें फकत आमकां नांवां पुरतें जायना जावपाक खेरीत भाशेन देवा लागीं मागुया. आमकां चिखलेकारांक खेरीत भाशेन कालच्या दिसाक आनिकूय बरो न्यूज आयला. आनीक तो म्हणल्यार अभिषेक इंजिनियर्स हाचेर जे हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आनी तांणी चॅलेंज केल्लें कालच्या दिसाक सुप्रीम कोर्टान परतून ही केस आमचे वाटेन केल्या, म्हणल्यार चिखलेकारां वाटेन केल्या. त्या पासत देवाक आनिकूय आमी दिनवासुया. तशेंच काल गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हांणी आमच्यो तिसऱ्यो आनी आमचे मेंढ्यो ज्यो आसात तांकां प्रोटेक्शन दिवंक जे आमी मागताले ताकाय बीन कान दिला आनी ताच्यो गायडलायन्सूय काडल्यात. आनीक जे कायदे आमचे चिखलेची बे ऑफ चिकाली हांगासर जातले ते आख्ख्या गोंयाकूय लागू करतले अशें सद्याक भासायिल्लें आसा. ह्या पासत देवाक आर्गां दिवया. मागण्यांत थीर रावया. जरी तर आमी मागण्यांत थीर आसत जाल्यार जायतें बरेपण आमकां मेळटलें. तर आयच्या दिसाकूय सगळी आमची मागणी आमच्या गांवां पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या गोराब्यां पासत इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आयज सायबिणीची भेट आल्त चिकाली वॉटर टँक हेनरिक फेर्नांडीस, इग्रेजा इनासियो कायतान फेर्नांडीस, माटवें दाबोली पीटर मुनीज, आल्त दाबोली वालीस सायड कॅरल फिग्रेडो, आल्त दाबोली बिहायंड NSD मारिना कांबले, नाकेडी मिंगेल पेरेरा, देवसुआ पिकेन मिनीन फेर्नांडीस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आमी सेंट विन्सेंट डी पावलाची वांगडी व्हडा संतोशान ताची परब समर्पिता. बापा, ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता.
तुजे कुरपेन बरोवन तुज्या उल्याक वय म्हणूंक दुर्बळ आनी गरजेवंताची सेवा करूंक तो उदार काळजान फुडें सरलो. आयज ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन तुज्या पांयांशी बसूंक आमकां कृपा फावो कर. तूं दाखयताय ती वाट चलोवन दुर्बळ गरजेवंतांक पावंक, तशेंच ह्या भाग्यवंताचो वावर फुडें व्हरूंक अदीक आनी अदीक काळजांनी दुर्बळ गरजेवंताचो हुस्को वाडोवं म्हूण आमी मागता. दुर्बळां सवें गरिबां सवें आमचो वावर करूंक आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत आनिकूय नेटान आमी जिवंक आनी गोवाय दिवंक आमकां जायते फावटी सोयीक मेळ्ळा. आनी हे सोयीक आमी जायते जाणांनी वापरल्यात. आमी उदार जाल्या, मुखार चल्ल्या, देवाक आर्गां दिनवास. तेच बरोबर जायते फावटी असले सोयीक आमकां मेळ्ळ्यात ते आमी पिड्ड्यार केल्यात. आमी आमचे दोळे धांपल्यात. थोडी फावटी आमी चामटेपणां केल्यात वो आमकां समजनासल्या भाशेन केला. असल्या सगल्या आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून कळान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरीत सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे गदीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, दुर्बळ्यांचे कोश्ट हळू करूंक आनी तरणाट्यांक याज्ञीकपणाचें शिक्षण दिवंक आकारूंक तुज्या याज्ञिकाक भाग्योन विन्सेंतीक याज्ञिकी सुगुणांनी नेटोवन व्हडे उर्बेन तुवें भरलोय. ताची शिकवण आनी देख घेवन आमी दुर्बळ्यांच्या गरजांक पावूंक आनी याज्ञिकी सेवे खातीर तुवें विचलले तरणाटे जेजूच्या काळजा सारके मुणयारी जावच्याक आमी आमची जबाबदारी पाडूंक त्याच भाग्योंत विन्सेंतीचे उमेदीन आमकां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉबान आपलें तोंड उगडलें आनी आपल्या जल्माच्या दिसाचेर शिराप घालून म्हटलें, हांव जल्मलो तो दीस नाच जावं आनी एका दादल्याचो गर्भ संभोवला म्हूण जे रातीन कोबोत दिल्या ती रात नोपयत जावं. हांव जातासतनाच कित्याक मरूंक ना आनी कुसव्यांतलो भायर सोदतानाच कित्याक म्हूण हांव सोंपलो ना. 2 दोंपरांचेर म्हाका कित्याक म्हूण घेतलो आनी 2 हड्ड्यांनी कित्याक म्हाका दूद दिलें. ना तर आयज हांव सूस पडून आसतो, न्हिदून आसून विसो घेवन आसत. आपणाक व्हड व्हड समाधी बांदतात त्या पृथ्वेच्या राजा मोत्र्यां सांगाती वो भरपूर भांगार आसलोल्या आनी रुपयान आपलीं घरां भरलोल्या कुंवरां बाराबर विसो घेवन आसूं. वो मेळ्ळोली जल्मतात त्या भुरग्या भाशेन आनी केन्नाच उजवाड पळोवंक ना त्या बालका भाशेन हांव जातो. तुवें काळा वायट मनशांक आनीक चोल बोलनात, तुवें तकली मनशांक विसो घेतात. दोलडिऱ्यांक उजवाड कित्याक दिवचो, दुखोवल्या काळजांक कित्याक जिवीत दिवचें. ती मरणाक आशेतात म्हूण ते केन्नाच येना आनी लिपलोल्या तेतवांचेर आशा परस अदीक व्हड आशेन मरण सोडूंक कोणटात. एक समाधी मेळ्ळ्यार कुशालकायेन मुरगोडटात आनी फोंडांत पावल्यार आनंदान उलासतात.
ज्या मनशांक वाट बंद केल्या आनी सगळ्या वाटांनी देवान वेदो घाला ताका उजवाड कित्याक दिवचो? देवाचें उतरें. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब. सोरेस्परा म्हजें मागणें तुजे मुखार पावून दी. सगळीं बरोबर म्हणुया. सोरेस्परा म्हजें मागणें तुजे मुखार पावून दी. सोरेस्परा म्हज्या देवा, दीसभर तुका उलो मारता. रातचो तुजे मुखार रुदन करीत आसा. म्हजें मागणें पावूं तुजे मुखार म्हजे रुदनाक कान दी. जबाब. सोरेस्परा म्हजें मागणें तुजे मुखार पावून दी. म्हजो आत्मो सगळोच वायटांक विघ्नांक सांपडला. म्हजो जीव सारको नरकाचे देगेर पावला. फोंडान देंवलोल्या वरी हांव जाला. सगळें म्हजें बळ विरून गेलें. जबाब. सोरेस्परा म्हजें मागणें तुजे मुखार पावून दी. मेल्ल्या मोदें म्हाका सोडून सोडला. जिवेशी मारलोल्या आनी समाधीनी पुरलोल्या मोदें हांव पडलां. असल्यांचो तूं उगडास दवरिनाय. तुज्या हातांतलीं तीं भायर पडल्यान तांचे सारको हांव जाला. जबाब. सोरेस्परा म्हजें मागणें तुजे मुखार पावून दी. कोळ कोळ कोंडान पातालाच्या काळोखान तुवें म्हाका शेवटी लाय. म्हजेर बसला तुज्या रागाचो बार. तुज्या लारांच्या लोटान हांव पडलें बुडटां. जबाब. सोरेस्पर म्हज्या मागणें तुजे मुखार पावून दी. उद्गार. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूक स्वर्गार उबारून व्हरचे दीस भरोन येताले तेन्ना ताणें जेरुजालेक वेचे म्हूण आपलें मन थारायलें आनी आपणा फुडें ताणें निरोपी धाडले. ताचे पासत तयारी करचे खातीर ते वचून सामारियेकारांच्या एका गांवांत भितर सरले. पूण जेरुजालेक वचूंक ताणें थारायिल्लें देखून हांणी ताका येवकार दिलो ना. तें पळोवन ताच्या शिसांनी जाकोबान आनी जुआवान विचारलें, सायबा, तांकां लासून उडोवंक हुकूम घालून स्वर्गावेलो उजो आमी देंवयलोलो तुका जाय? आनी ताणें तांकां बोबाट केली आनी त्या दुसऱ्या एका गांवांत गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. रिचा भाव भयणीनो, आमचें जिवीत म्हणल्यार एक यात्रा. लायफ इज अ जर्नी. आनी ही आमची यात्रा आमी चलता आसतना वेगवेगळे तरेचे अणभव आमचे आसात. गोड तशेंच कडू, बरें तशें वायट. थोडे फावटी आमकां खुशाल जावपा सारके अणभव, थोडे फावटी आमकां दूख जावपाचे अणभव. थोडे फावटी आमी एकामेकाक आशिर्वाद दिवपाचे अणभव, थोडे फावटी आमी एकामेकाचेर शिराप घालपाचे अणभव. हे आमच्या आख्या जिविताचे हे यात्रेन घडटा. आयज देवाचें उतर आमकां असली मनशांची यात्रा आमच्या मुखार दवरता. जोब हाची यात्रा, तशेंच जेजू आनी ताचे शीस तांची यात्रा आमच्या मुखार आसा.
आनी आयज बागेवन विन्सेंट द पौल हाचे परब आमी मनयता. ताच्याय जिविताची यात्रा एक यादनीक कसो. सुरवातेक जशें आमी मागणें केलां तातूंत बागेवन विन्सेंट द पौल गरिबांचे सेवेक आनी तरणाट्यांचे आकारणेक, तरणाट्यांची आकारणी म्हणटा ती सिमनारीन. आतां हो सुमान जो चलता तो देव आपोवण्याच्या आयताराक आमी मागलोलें आनी आजून आमी मागत आसा जाल्यार देव आपोवण्यांत ही तयारी करपाक, आकारणी दिवपाक बागेवन विन्सेंट द पौल वावुरतालो. आमचे सिमनारींतल्या जिवितांत जेन्ना आमची आकारणी जाताली सिमनारीन, तेन्ना आमचे सिमनारीन सोसायटी ऑफ सेंट विन्सेंट द पौल आसा. आनी ताचे वरवीं आमच्या सिमनारीचे भोंवतणी जे गरीब लोक आसात तांकां आमी भेट दिताले, तांचेशी वचून वेळ सारताले, तांकां कितेंय कसली मजत जेवणा खाणाची दिताले. तातूंतल्यान ही आमची एक जर्नी, आमची यात्रा, यादनीकपणाची यात्रा आकारणी जावपाक आमची एक उपाय कसो जालो. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान जशें आमी आयकलां, जोब शिराप घालता. पयरच्या दिसाक वा कालच्या दिसाक जेन्ना जोबाचें पुस्तक सुरू जालें, देवा मदें आनी सैताना मदें ही मिटींग जाल्ली तेंय आमी आयकलां. जंय हो सैतान सगल्याक भोंवन आयिल्लो आनी देवान ताका विचारलेलें, खंय भोंवन आयला? संवसारांत भोंवत आयला. आनी मागीर ताणें जोबाची काणी सांगलोली. जोब आसा, देवान व्हडवीक केल्ली जोबाची. जोबाक तूं भेटलाय, ताका पळयला काय बरें जिवीत ताचें, देवाक जाय ते भाशेन तो जियेता. आनी तेन्ना सैतानान फिर्याद मांडलोली, कंप्लेन वो एक कूस लायलोलें, तुवें सगलें ताका बरें केलां देखून तो ते भाशेन आसा. ताका इल्लोसो हात लाय आनी पळय तो तुजेर शिराप घालतलो. आनी देवान सैतानाक परवानगी दिली, लाय ताका हात लाय, तुका जाय तें कर, फकत ताचो जीव काडनाका. आनी सैतान वो देंवचार जोबाच्या जिवितांत कितें करता तें आमी कालच्या दिसाक पळयलां. ताका ताचे घोराबो एके भाशेन काबार केलो, ताची गिरेस्तकाय काबार केली आनी त्या उपरांत ताकाच आपले कुडीक एक कोड दिले. ताचे जे कोण म्हणलेले आसले, इश्ट आसले, ते सगळे पळोवन गेले, पयस गेले. ताची पुतीन पासून ताका किकोंत करपाक लागली आनी ती पासून म्हणटाली, देवाचेर शिराप घाल आनी मोर तुयी बीन आतां, कित्याक तूं देवाचेर पातयेवन रावतालो न्हू. जाल्यार ताचीच पतीन एके भाशेन ताची खेबाडां करूंक लागलोली. आनी असल्या वेळार खरें म्हणल्यार जोबान शिराप घातलो, पूण देवाचेर शिराप घालूंक ना. आयज आमी आयकता कोणाचेर शिराप गायलो? म्हजो जल्माचो दीस, ज्या दिसाक हांव जल्मल्लो, ज्या दिसाक हांव म्हज्या आवयच्या कुसव्यान संभोवल्लो, त्या दिसाचेर शिराप पडूं. कित्याक तो दीस जरी तर नासलो जाल्यार हे दीस पडोवपाक पडनासले. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान आमी या आनी पळोवया. भोव करून जेन्ना आमच्या जिवितान वायट येता, कितें करता काय आमी जोबा भाशेन करिना काय? आमी जावंकूच नासलोलीं जाल्यार बरीं आसलीं. जायते पावटी आमच्या भुरग्यांक पासून आमी म्हणटा तूं जाला तेन्ना मरोंक ना, कित्याक रागान ताका मारूंक जाय म्हूण न्हू, वो आमकां जिवंक नाका ह्या कारणाक लागून न्हू, पूण जो आमचो जिविताचो अणभव आमी यात्रेन भोगता, ह्या कडू अणभवाक लागून जायते पावटी आमच्या तोंडांतल्यान असलें भायर सरता. तर जोबाच्याय तोंडांतल्यान भायर सरलें. शुभ वर्तमानान आमी येयत जाल्यार जेजूची यात्रा जंय सुरू जाल्या जेरुजाल्या वाटेन, ही यात्रा खेरीत भाशेन कोश्टांची यात्रा. जेरुजाल्याक वचप म्हणल्यार जेजूक ती मरणाची वाट चलून वचप. सामारियेकार आसात तीच यात्रा दुसरे भाशेन पळयतात, कित्याक सामारियेकारांक आनी जुदेवांक पडनासलें. सामारिया आनी जेरुजालेम दोनूय एकामेकाचेर आड, जरूय दोगूय जाण इज्रायेली, दोनूय इज्रायेली आसून एकामेकाचेर आड जाल्ले. म्हणटच जेरुजाल्याक जरी तर वेता जाल्यार दुस्मानागेर वेता, दुस्मानागेर वेता जाल्यार आमच्या घरांतल्यान येयनाका, आमच्या आंगणांतल्यान येयनाका. हें सामारियेकारांनी केलें तें आमी पळयता जेजूचे यात्रेन. आनी तांकां जेजूक आपल्या गांवांत तांणी येवकार दिलो ना, थंय राग दिसती पडटा. जेजूचे आपोस्त खेरीत भाशेन जाकोब आनी जुआंव, गडगड्याचे पूत अशें तांकां म्हणटात आड नांव, जाल्यार तेय चाडोले
शीस चाळवले जेजूक तुमी हे भशेन अपमान करतात तां कितें करपाचें तांकां खास्त लावपाक स्वर्गावेलो उजो दिवपाक आमच्यान जाता कित्याक जेजून पदवी दिल्ली तांकां देंवचार काडपाक पदवी दिल्ली बरें करपाक पदवी दिल्ली जाल्यार ही आपली पदवी घेवन जेजूचेर जे कोण वायट गेल्यात तांचेर ते शिराप आनी तांचेर खास्त धाडपाक स्वर्गावेलो उजो आमी ताचेर देंवयल्लो तुका जाय भाव भयणीनो जेजूची यात्रा मातशें वेगळी हे मनशाचें जोब आपल्याच जल्माक आनी आपल्याच गर्भ संभवाक ताणें शिरापलो हे आपोस्ल जे आसात हे सामारियेकारांचेर तिडले पूण जेजू म्हणटा ना उजो न्हय पूण शांती जरी जेजून म्हणलेलें आसा हांव शांती हाडूंक आयला म्हूण समजनाका हांव संवसारान उजो घालूंक आयला जेजूनच म्हणला पूण तें म्हणटा आसतना हो उजो म्हणटा तो रागाचो उजो न्हू द्वेसाचो उजो न्हू जो हे आपोस्ल आतां ताका विचारतात तांचेर हांवें उजो घातलेलो तुका जाय हो रागाचो उजो खास्त लावपाचो उजो असलो उजो घालपाक जेजू येवंक ना आनी हें तो तांकां कळीत करता जेजू घालपाक आयला तो मोगाचो उजो बोगसण्याचो उजो बरेपणाचो उजो आनी देखूनच तो गांव सोडून ते दुसऱ्या एका गांवांत गेले आपली तयारी करूंक तर भाव भयणीनो आमची यात्रा ही भशेन आसा आमचे यात्रेन जायते अणभव आसा बरे तशे वायट थोडे पावटी चुकीचे थोडे पावटी आमकां खुशाल करपाचे थोडे पावटी आमकां राग हाडपाचे हे सगळे अणभव जे आमच्या जिवितान आसात ते आमची आकारणी करपाक उपकारतात जशें बागून विन्सेंट डे पॉल सिमनारिस्तांची आकारणी करतालो आमचें जिवीत दर दिसाक देव आकारून हाडटा देखून सगळे अणभव जे आमी अणभवल्यात आमच्या जिवितान घेतात ते गरजेचे देवाक आर्गां दिवया अणभवा पासत आमकां थोडे पावटी हार पडटा देवाक आर्गां दिवया आमकां जायते पावटी जैत मेळटा ह्या जैतान देवाचें जैत म्हणून आमी खुशाल जावया आनी जें कितें आनिकूय बरेंपण आमी जोडूंक जाय जेजू भाशेन दुसऱ्या गांवांत म्हणजे आनीक मुखार चलत रावया ज्या मेरेन त्या खुर्साच्या मरणा वरवीं जेजून आमकां सोडवण दिली त्या मेरेन तो थांबलो ना तेच भाशेन आमी आमचें बरेंपण करपाक कितलेंय वायट येवं कितल्योय आडखडी येवं देवाचेर विस्वास धरून आमी फुडें चलुया आनी आमी जायते पावटी अणभवलां होय अणभव आमकां मेळ्ळा देवाशी आमी येता देवा लागीं मागता तेन्ना आमचे जायते प्रश्न सुटावे जातात आमकां आडखडी येतात घडये पॉलिटिकल मोडार आमी जायते सोंसता आमच्या राज्यान आमी सोंसता आमी मागण्या वरवीं जेन्ना मुखार सरल्या तितले पावटी आमचें जैत जाता तेर्सा वरवीं जेन्ना आमी सायबीण मायक मुखार घेवन देवा लागीं मागता तितले पावटी आमचें जैत जातलेंच तर होच विस्वास धरून आमची आख्खी यात्रा जिविताची ह्या आल्तारार ह्या उंड्या सोऱ्या बराबर देवाक उबारुया गायन घेऊया C1 पेज नंबर 28 C1 आमचे दोनात उबारून सर्वेस पोराक भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा वार पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा कांचाक मेळुया ताच्या मोगा सारको आमचो मोग भोगुया उदारपणांत आमकां दिलाय तो उंड तुका भेटयता तुज्याच बऱ्या पोरा आठा उण्या सोऱ्या गाना सारकी रोगीच जाताय आमकां आमचे दोनात उबारून सर्वेस पोराक भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा वार पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा कांचाक मेळुया ताच्या मोगा सारको आमचो मोग भोगुया म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नाके पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवया भोव पवित्र बापा जेजूच्या
मरण आनी पुनर्जीवनपणाचें हें बलिदान तुका भेटोवन बागयोन विन्सेन तुजे कृपेन आपुणूय दिसपटी जेजूसांग आतां मरून ताच्या पुनर्जीवनपणाचो भागीदार जावंक पावलो. ह्याच बलिदानाच्या बळान आमचें जिवीत तुका मानता तसलें समर्पण जावंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विन्सेंट पावल तुज्या भक्ताच्या मनाक की परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. स्वर्ग आनी संसार पडल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्वी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उंच सर्वी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. बागयोन विन्सेंट पावल आपल्या जिविताचे यात्रेन आनी याज्ञिकी यात्रेन गरिबां दुर्बळां सवें दयाळ जालो, मोवाळ जालो आनी सिमनारिस्तां सवें आकारणी दिवपी एक गवंडी जालो.
जाल्यार आमकांय गरिबांचो मोग आनी आमच्या जिविताची आकारणी दिसाच्या दिसाक करपा मागुया आनी बाराबर जेजूंची केल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Gesù di là, apri
सर्वेस्पराच्या मोगा पासत मनशां खातीर ताणें केल्ल्या विजमितां पासत ताका आर्गां दिवंक फावो, कित्याक तानेल्लो आत्मो ताणें दादोशी केलो, भुकेल्लो आत्मो ताणें बऱ्या देण्यांनी भरलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत जेजू दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक आयलो, बागेवन विन्सेन ताच्या पावलांनी चलून गेलो. ह्या याज्ञिकाचे देखीन आनी आदारान तुज्या मोगाची बरी खबर आमी दुर्बळ्यांक परगट करच्याक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां उर्बेवंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F7 पेज नंबर 88. F7. Gesù cancello de dolor, eka pritika Diu, solia ami potungara, acha moga kunshanjiku. Gesù cancello de dolor, eka pritika Diu, solia ami potungara, acha moga kunshanjiku. Gesù solo